मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आमदार विरेश बोरकाराक टीसीपी कार्यालयाच्या जिन्यावयल्यान व्हेलो ओडून. उपाशी आनी बेधडक चलता आंदोलन. निशेध टीसीपी कायद्याच्या वादग्रस्त कलम 39A आड पुराय राज्यव्यापी उठावात रुपांतरीत. लोकांक एकूच जाय जाप, गोंयकार काय सरकार. सरकाराक अपेस, वीज खात्याची घाळपणां. आदली बिलां केल्यांत एकठांय. लोकांचेर वेवसायांचेर आर्थीक भार. काडात कितें तरी उपाय, खुबळ्यात गोंयकार. बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत जुवे पूल प्रकल्पा विशीं जाय स्पश्टताय. रेवोडकार जुवेकार म्हापसा PWD कार्यालयांत. प्रश्न लायात तडीक, ना जाल्यार पेट्टले आंदोलनाक. सरकाराक थेट शिटकावणी. आनी आतां हाचे कोंकणी खबरो विस्तारान. सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकाराक टीसीपी कार्यालयाच्या जिन्यावयल्यान ओडून व्हेल्या उपरांत 4 दिसां उपरांत उपाशी आनी बेधडक जाल्ल्यान तांचो निशेध टीसीपी कायद्याच्या वादग्रस्त कलम 39A आड पुराय राज्यव्यापी उठावात रुपांतरीत जाला. एकट्यान उपोषण सुरू जाल्ले. आता राजकीय हॉटस्पॉट जाला. भलायकी इबाडिल्ल्यान थोडो वेळ हॉस्पिटलांत दाखल जाल्ल्या विरेश बोरकारान उपोषण परतून सुरू केले. ताका पुराय गोंयांतल्यान तेंको मेळ्ळो, तरी सरकार एकदम शांत आसा. मंगळारा राती निदर्शकांनी कलम 39A रद्द करचे आनी वेचून आयिल्ल्या आमदाराक मारपेट केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी करून दोनापावला टीसीपी मंत्र्याच्या बंगल्याचेर मोर्चा काडलो. आंदोलन खर जायत आसतना विरेश बोरकाराची स्थिती इबाडपाक लागली. 3 दीस उपोषण केल्या उपरांत तेका विकनेस येयले. ताका आपत्कालीन तपासणी खातीर हॉस्पिटलांत व्हेलो. संघर्ष सोपूंक ना अशें सांगून आमदारान वैजकी मजत न्हयकारली. तो ठाम आहा की तो फास्टिंग चालू दवरतलो, हें बंद करचें ना. सगळे टेस्ट जाले उपरांत ऑस्करान सांगलां तेका परतून आझाद मैदानार आमी हाडटले. अँड द फायट कंटिन्यूज, द हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू. जेन्ना आमी दोनापावल गेले, आमी सांगलें की रातभर थंय रावता म्हणून. त्या विरेशाच्या टीमीचो आमकां फोन येयलो, तेच्या वांगडा आसले की तेजे हेल्थ कंडिशन सामकें डावन जाल्लें आसा. BP तेजो 106/65 जाल्लो आनी डायबिटीजूय कमी जाल्ली. म्हणून आमी थंयसर सांगले लोकांक की आमकां तेजी गरज आहा थंयसर. आनी तेणी सांगलें फोन करून आपयलें आमकां की तुमी यो म्हणून, कितें जावंक शकता आपल्याक, कित्याक इतले दीस तो उदकूय सारको पिनासलो. किडनी, लिवर, हार्टाकूय प्रॉब्लम जावंक शकता. म्हणून मागीर आमी डिसायड केलें थंयसर वचपाचें. सगळे लोक थंय गेले. डॉक्टर ऑक्सफोर्ड रिबरो आनी तेजी टीम सगळी थंयसर येयली. तेंच्यांनी ECG मागीर ब्लड टेस्ट केले. तेंकांय रिपोर्ट तेच मेळ्ळे की तेजी हालत जी आसा सामकी कमी जाता आनी केन्नाय कितेंय जावंक शकता. म्हणून डॉक्टरान सजेस्ट केलें की ताका हॉस्पिटलायज करचो पडटलो. म्हणून आमी हांगसर येयल्ले आसा. विरेशान रेजिस्ट केलें, तो रिजेक्ट करताले अशें करपाक. आमी ताका फोर्सफुली गेला, अगेन्स्ट हीज विश ताका फोर्सफुली ताका आनी तुशाराक हांगसर येल्ले आसा. डॉक्टरान सांगलां सकाळी 4 ते 5 पर्यंत कितें तें तुमकां कळटलें. आनी रिपोर्ट्स येतकीर मागीर आमी फुडलें आमी स्ट्रॅटेजी आवट करतले. कांय वरां उपरांत वैजकी सल्ल्या आड विरेश बोरकार परत आझाद मैदानाचेर येयलो. सरळ निशेधाक गेलो. निर्धारी आशिल्ल्यान राज्यभरांतले समर्थक ताची वाट पळयत आशिल्ल्यान ताणें उपोशण परतून सुरू केलें. हो संदेश स्पश्ट आशिल्लो, हो निशेध थांबोवचो ना वा सोडचोय ना. मजगतीं गोवा फॉरवर्ड सुप्रिमो विजय सरदेसाय हांणी वापरिल्ल्या कांय उतरांक जाप दितना आरजीचो मनोज परब हांणी टीसीपी मंत्र्याच्या निवासस्थानी वचपाक मुद्दाम टाळिल्ल्याचो आरोप करून खर हल्लो केलो. मोर्चाच्या कांय वरां आदीं आंदोलकांक गोरवा अशें म्हणटकच सरदेसायाच्या हेतांचेर मनोजान प्रस्न केले. हे सगळे मेळोन आसा न्हू, विजय सरदेसाय सामकोच मेळना. जाता ते तेका तेणी म्हाका म्हणूनी जाता ते करूं, आमकां फरक पडना. काल तेणी लोकांक आपूण वचना म्हणजे आपूण गोरवा न्हू, म्हणजे आमी गोंयकार गोरवा दिसली हेका. आमकां गोरवा दिसताय, बहुजन समाज गोरवा दिसता हेका. ह्या कोण तो विजय सरदेसायक आमी गोरवा म्हणून थंय चलोन गेल्ले. हे लोक सगळे जे पाळ्यांतले एसटी समाजात गोरवा म्हणून चलोन गेल्ले म्हणपाक सोदता विजय सरदेसाय. आपूण गोरवा न्हू, आपूण कॅटल न्हू म्हणून. हेका सांगपाक सोदता कॅटलाक तरी आयज व्हॅल्यू आसा. कॅटल तरी आपल्या ओनराक लॉयल रावता, न्हू तूं. सकाळी एक माझी मिडिया बायट जाल्ली आनी त्या नंतर चॅनल जो आसा ते न्यूज चॅनलान एक पोस्टर करून घातला, एक न्यूज केला की
तुकाराम विल एक्सपोज ऑपोजिशन आहे कितें तरी, म्हणजे हांवें ऑपोजिशन लिडरांक कितें तरी म्हटलां म्हणून. तेजेर एक सांगपाक सोदता की हो जो न्यूज चॅनल आसा हो सदांच आरजीच्या फाटल्यान लागलेलो आसा आनी तांकां दिसता की आरजीक अशें नाका जाल्ले पोस्टर करून न्यूज करून आरजी खंय तरी कमी जातली, डॅमेज जातली, आनी हे तो कंटिन्युअस चालूच दवरलेले आसा तेणी. आतां मेन म्हटल्यार हांवें स्टेटमेंट जेन्ना केल्ले ते स्टेटमेंट एक्सक्लुझिवली विजय सरदेसायचेर आसले, जेणे काल म्हटलें की आपूण गोरू न्हू म्हणून आनी आमी गोरवां न्हू आनी हांगा वयतात ती. तेजेर हांवें स्टेटमेंट केल्ले, 16B स्टेटमेंट केल्ले, आनी काल तो येवंक ना तेजेर स्टेटमेंट केल्लो. तो 39A जेन्ना एसेंब्लीन सगळे आमदार ऑपोजिशन आमदार थंय झगडटाले तेन्ना होच थंय नासलो, हेचेर स्टेटमेंट केल्ले. आनी हे म्हटलेले की हो ऑपोजिशन MLA म्हणून खूब आमी ओगी रावले, हे ऑपोजिशन कांय ना आनी हे सगळे मेळोन आसा. हेचो मिनींग हो विजय सरदेसाय प्लस तेजे जे फ्रेंड, जसो रोहन खंवटे तेजो फ्रेंड, मायकल लोबो तेजो फ्रेंड, हो विश्वजीत राणे तेजो फ्रेंड, म्हणजे सगळे लँड डिलर सगळे तेजे जे फ्रेंड आसा पळय ते सगळे मेळोन आसा अशें हांवें म्हटलेलें. पूण तें ट्विस्ट केलें ह्या न्यूज चॅनलान. जशे जशे नागरीक, कार्यकर्ते, राजकीय फुडारी एका मनशाच्या उपोशणा फाटल्यान एकठांय येतात तेन्ना ताचो दबाव थेट सरकाराचेर वाडटा. मुखेलमंत्र्यान हो निशेध न्हयकारला. ताच्या शिश्टाचाराचेर प्रस्न उप्रासल्यात. TCP मंत्री उगी रावता, पूण 39A कलम TCP मंत्र्याच्या जापसालदारके खाला येता. पूण पुलीस मुखेलमंत्र्याक कळयतात. तर निमाणो दोशी कोण? गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी अरुण नाईक. वीज खात्याक डिसेंबर 2025ची बिलां जारी करपाक अपेस आयला. जानेवारी आनी फेब्रुवारी 2026चे बिल एकठांय केल्ल्यान लोकांचेर वेवसायाचेर आर्थीक भार पडला. हाचेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय. गोंयकार खुबळ्यात. राज्यांत सगळ्याकूच बिलांचें टेन्शन जावपाक लागलां. एका म्हयन्यात 38 दिसांचें जाल्यार दुसऱ्या म्हयन्यात 56 दिसांचें बील दर एकल्याच्या घरांनी दुकानांनी पावल्यात. तेच बरोबर नोटीसी पावल्यात. सामान्य गोंयकाराचें कितें? गोंयकाराक प्रश्न सतावपाक लागला. आमकां जी बिलां आयल्या ती पळोवंक गेल्यार ऑलमोस्ट डबल बिलां आयिल्लीं आसा फाटल्या म्हयन्याक आनी ह्या म्हयन्याक. जेन्ना आमी विचारूंक गेले ते म्हणटा कितें मदल्या एका खंयच्या तरी म्हयन्याक बिलां आमकां पावूंक नासली म्हणून ती डबल येयला. हांव कितें म्हणटा तेंचे कडेन मागणें करता म्हाजें की तेंच्यांनी हांगा ते मंथली तेंच्यांनी सारके योग्य रितीन काडपाची. जर तेंचे कडेन मॅन पावर ना जाल्यार तेंच्यांनी मॅन पावर वाडोवपाक जाय. कित्याक आयज खुबशे भुरगे आमचे बेकार आसा, ते बेकार तांकां घेवन येतात. तुमचो बर्डन काडून लोकांचेर घालपाक जायना. लोक आयज गरीब आसा, 2-2 म्हयन्याची बिलां कशी भरतले आनी तुमी त्या 2 म्हयन्याची बिलां लायले तेंच्या वांगडा नोटीसी वयल्यान लायता कित्याक कट करतले आनी हे करतले. लोक आयज सामके पॅनीक जाल्ले आसता, भयान आसा कित्याक हे येवन आमचे मिटर काडटले काय कितें. तेन्ना डिपार्टमेंटान म्हणटा ते सुरळीत आपलें काम दवरून सारकें मंथली आमकां बील दिवचें इतकी हांव तेंचे कडेन मागणी करता. आणि आता बिलां जी आयल्या ती कितकी म्हणजे कशी आयल्या? आतांची बिलां आमकां हांवें चॅक केलें म्हाज्या हेजेर तो 48 डेज दाखयता. ते त्यान पयले त्या आदले बील हांवें जे भरलेले ते त्या बिलाचेर दाखयला तेंच्यांनी 37 डेज. म्हणजे हे 37, 48 डेज हे दीस वाडटा कशें तें कळना आमकां. कित्याक एक्चुली तो मंथली येता आमचे कडेन, मंथली तो बील दिता. तो मंथली बील जावन ते दीस तेंचे कितें तरी तेंचे कॅल्क्युलेशनाक कितें चुकता काय ते मुद्दम करता कितें कांय कळना की तेंच्यांनी ते तेंच्यांनी सारके ते 16 दिसाचे सारके 30 दिसांचे बील येवपाक जाय अशें कितें तरी करपाक जाय की लोकांक हेजे मागीर रिलीफ मेळटलो. चूक कोणाची? ही चूक डिपार्टमेंटाची. तुमची चूक तुम्ही ग्राहकांच्या माथ्यार कशी घालतात? सामान्य नागरिकाच्या माथ्यार कशी घालतात तुम्ही? तुमची चूक न्हू, तुमची चूक तुमकां कशी न्हिसपाक जाय पयलीं तशी न्हिसात. बील कशें येवपाक जाय? एक 15 दिसाची मुदत आसा किंवा म्हयन्याची मुदत, त्या म्हयन्याची मुदतीनूच बील येवपाक जाय. तुम्ही वांगडाच जर 2-2 म्हयन्याची बिलां जर अशी दिवपाक जर लागले जाल्यार लोकांनी पयशे खंयचे फारीक करपाचे? आणि जर फारीक आणि तितून आसा आणि जर फारीक केलें ना एका म्हयन्याचे सुद्दां जर बील जर पेंडींग उरलें न्हू जाल्यार तेंचे मनीस डायरेक्ट येतात आनी मिटर कापतात. हे सगळे जे आपण हे सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे सगळे जे खाजगीकरण केल्लेलें आसा पळय लायटीचें तेजे हे परिणाम. अडाणींक जी सगळ्यो व्हरून लायटीची विकलेली आसा पण तेजे हे परिणाम. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हळदोणा खोर्जुवे वाठारांत आशिल्ल्या हायस्कुलाची बाजरत बसींचो मेंटेनन्स ना. वाठारांतलीं भुरगीं बसीन यो वच करतात हे खातीर पालकांनी खंत उक्तायली. तशेंच खाणावळीत पुराय शिजोवंक नाशिल्ले खाण दितात असो आरोप कांय पालकांनी केलो.
शिक्षणांतय आतां गुंडलसांव जावपाक लागला म्हणपाक अतिताय जावची ना. भुरग्यां खातीर सरकाराची बालरथ बशींची आतां नाटकां पळोवपाक मेळटात. कितलोसोच तेंप जालो त्या बशींचो मेंटेनन्स जाल्लो ना. हाकाच लागून हळडोणच्या शाळेत वचपी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी स्कुला भायर एकठांय रावन बालरथ बशीचो आनी स्कुलांत चलपी अनहायजेनिकाक विरोध केलो. बालरथ मेंटेन ना म्हणून आमकां दिसा पळय तो पयलीं पळय तेंचो ड्रायव्हर येयलो एक. पयलीं ड्रायव्हर तेंचो सीक आसा म्हणजे कितें तरी घरा आसलो. दुसरो ड्रायव्हर येयलो पळय न्हू तो सांगलो बस म्हणलो सारकी मेंटेनन्स ना. आनी गेल्या वर्साय तेंचो जो ड्रायव्हर आसा तेणी आमचे कडेन कंप्लेंट केल्ली. आमी सदांच विचारताले ताका आमचें काम की आमचे ट्रक आसा. आमी जाल्यार तांकां हेडमास्टराकूय सांगलेलें पळय सर तुमकां मेकॅनीक जाय कितें जाय जाल्यार आमी करी आमचें काम तें. सरकाराचे पयशे पावता म्हणजे एक लेट जावं शकता जावं मेकॅनीक जाय जावं कोण जाय आमचे हांगा ट्रक चलता तर आमी आमचे मेकॅनिकूय हांकां धाडूं शकता की बाबा आमचो बालरथ स्कुलाचो आमकांच बरो पडटा. ते आमी वयल्यान तांकां सदांच सांगताले मिटींग सांगता तेंचो एवरी टायम कितें सांगून विचारूंक गेले न्हू की तेंचे इतलेंच की आमचे कडेन फंड्स ना गव्हर्मेंटाचो आमकां फंड्स पावना. हेंच तेंचें आमकां भाशण आयकचें पडटा आनी बिल्डिंगेचें म्हणटा. पैसे तुमचे कडेन बीन मागला ना? हय तूं आमचे कडेन ते व्हिडिओन आसा व्हिडिओ आसा तितून तुमी डोनेशन दिवंक जाय. आमी एप्रिलान डोनेशन काडलेलें कितलें तुमी दिल्यात हेडमास्टर म्हाका विचारता. हांवें तें काय विचारलें डोनेशन दिवापूच म्हणजे आमचो मोग स्कुला बद्दल सगळ्यांत कडेन जाता डोनेशन दिवपाक. हांव डोनेशन दिवं शकता बाकीचे पेरंट्स कितें करतले. आमी डोनेशन दिना फंड्स ना म्हणून तेणें सांगलें आमी पेरंट्स आहा पळय न्हू ते तुमी भिकारी पेरंट्स. परत ताका विचारलें सर तूं आमकां पेरंट्स कशें म्हणूं शकता ना तुमी भिकारीत म्हणटा. खुल्लम खुल्ला तो डोनेशन मागता. आदर स्कूल कितले बरें आनी पेरंट्साक कितले बरें तुका कितें जाय सर कशें आमकां कितें कशें हेल्प करूं तो हांगा फकत हें सारकें ना कोण वतलो हांगा वता इतलेंच तुमी करून हांगा पडलेले आहात. उरलेल्या स्कॉलान पळय हांव गेलां तितलें स्कॉलान हें म्हणजे पयलें स्कॉल सदमाना काय हांव पेडणे पळय कितलो लोक गरीब पूण दिवपाक पयले तुमच्या भाशेन दादागिरी केन्ना दादागिरी तुमकां इचरा कितें उलयला दादागिरी तूं रिकॉर्ड कर. तू एक रिकॉर्ड कर की आमी दादागिरी कितें उलयल्या म्हणजे तुमकां इचरा म्हणजे दादा तूं आमकां भिकारी म्हणूं येता. भिकारी हांगा पळय भिकेक लायला तुमी स्कॉल न्हू तुज्यान पेरंट्सांक भिकारी म्हणूं येता. भिकारी तुमी कित्याक तुमी कांयच दिना हांगा सर. ही जी स्कुलाची बस आसा पळय तेचे सरकारान मातशें मेंटेनन्स बरें करचें जे कारणान कित्याक भुरगीं ल्हान ल्हान सगळीं भुरगीं आसता आनी आमचे रस्ते सादारणशे चडशे दिवत्यो ते दिवते असल्या कारणान सगळं इन्सिडंट केन्नाय घडोवं शकता कळत न कळत घडोवं शकता तो. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागणी करता की जे बालरथ आहा ते मातशें वेल मेंटेन मातशें करचें म्हणून. भुरगीं आमचे जाले जाल्यार जेन्ना ते स्कुलान येता स्कुलांचे टिचर्स आसता पळय न्हू ते तेंचे एक प्रकारे आवय बापूयच बरी शिस्त भुरग्यांक बरी शिक्षण वागणूक स्कूल दिता. टिचर्स आसता पळय न्हू आमचे सगळे टिचर्स आसता तांकां स्टुडंटा कडसून कांयच नाका. तांकां फक्त इतलेंच आसता की आपलो जो स्टुडंट आसा तो खंय तरी बरो शिकचो हेंच तेंचें इंटेन्शन आसता. पीटी टिचर आसता आमची पीटी टिचराचें एक आसता की आपलो जो स्टुडंट आसा तो बरो स्पोर्ट्समॅन जावचो. आमकां टिचर्स आहा पळय न्हू हेंच्या बद्दल कांय दिसूं ना बरें शिकयता. थोड्यांक भुरग्यांक सजमान आसतलें पूण ह्या स्कुलाचो जो हेड मास्टर पळय आसा जेन्ना ताका विचारूंक गेले आमी हेडमास्टर एक हेडमास्टराची क्वॉलिटी आसा तो 24 वरां एक सर कसो आसपाक जाय. तो जेन्ना म्हाज्या वांगडा उलोवंक लागलो हांवें ताका सांगलें सर तुमी हे भुरग्यांक दिवं नाकात. बालरथाचो कितें इश्यू आसा फंड्स गव्हर्मेंटाचे पावना आसात जाल्यार आमी मेळया उलोवया कित्याक निमाणी बालरथान भुरगीं आमचीच येता आमचीच आमच्या आनी आमी सरकाराक आमी सरकाराचे आमी उपकार म्हणटा की आयज आमचे भुरगे आमच्या दारा पर्यंत थ्रू बालरथ आमच्या दारा पर्यंत येता. आतां जाता कितें हांगासून जर गेले जाल्यार ते देवती आसा. जर फाल्यां कितें जालें ब्रेक लागोंक ना तर फूल देवती आमच्या गांवांत तेवटेन भुरग्यांक सोडून जातलें कितें. फाल्यां हो जर हेडमास्टर आमचे कडेन असो उलोवं शकता जाल्यार तेजो जो स्टाफ आसा पळय बसीवालो तो आपलें पोट भरपाक लागून बाबडो हांगा येयला तेज्या कडेन कसो उलयतलो तो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या जुवे पूल प्रकल्पा विशीं स्पश्टताय मेळोवपा खातीर रेवोडा जुवेचे थळावे म्हापसा PWD कार्यालयांत पावले. शिष्टमंडळान सहाय्यक अभियंतो आनी जेई हांची भेट घेतली. ई कडेन फोन कॉला वरवीं कळाव जाल्ल्या विशीं उलोवणी केली. पळयात पुराय बातमी.
गांवकऱ्यांनी पुलाच्या वायट स्थितीविशीं हुस्को उक्तायलो. पूल दिसान दीस दुबळो जायत आसा आनी ताकतिकेन कारवाय केली ना जाल्यार जिविताक धोको निर्माण जावंक शकता अशें सांगलें. कसलोय अपघात जावचे पयलीं दुरुस्ती आनी पुनर्बांदणीच्या कामाक गती दिवची असो उलो तांणी अधिकाऱ्यांक मारलो. आमचो जो ब्रिजाचो इश्यू आसा जुंवर नादोड्याचो ब्रिज सो तो कोलॅप्स जाल्लो आनी तेका लागून आमी फॉलोअप चालू आसले. आयज आमी PWD ऑफिसान येयल्ले JE आनी AEक मेळपाक. सो तेंचे कडल्यान आतां आमकां जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा पळय तो एक्झिक्युटीव इंजिनियरान एश्युरन्स केला दिला की बाबा तो सायटीर येवन तो सायट इन्स्पेक्शन करतलो पळय आनी सायट इन्स्पेक्शनाचे जे कितें कशें जागो आसा पळय जो आमचो एक्वायर केल्लो जागो आसा सो त्या जाग्याचेर तो कसो ब्रिज जातलो पळय सो तो हें करता म्हणटा. सो आफ्टर आतां म्हाका दिसता आमी वर्स भर जाले फॉलोअप करता. ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें आमी 4 दिसांनी 15 दिसांनी हांगा फावट मारताले. सो आज खंय तरी एक पॉझिटिव्ह आन्सर आमकां मेळ्ळा. बट दे हॅव फेल्ड की आमकां 2 एश्युरन्सां दिल्लेली तेंच्यांनी. एक फेब्रुवारीन आसा सो हार्डली देर आर 4 to 5 days लेफ्ट इन दीस एश्युरन्स. सो आमकां तर कांयच आशा ना की तो जातलो म्हणून. सेकंड थिंग दे हॅव अगेन फेल्ड इन डिसेंबर सांगलेलो तो डिसेंबर फेल जालो. सो दॅट मिन्स वी हॅव टेकन दीस इन अवर हँड. आज आमी येयल्लेले आसा. आयज आमकां एश्युरन्स हांगर कितें एक एक्झिक्युटीव इंजिनियरान दिल्लो आसा की तो आनी एक 8 ते 10 दीस तेणें मागल्या. 8 ते 10 दिसांनी तो सायटीर येवन सगळें इन्स्पेक्शन करून हें करता म्हणून. सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट. पळय आमी आतां हे आमी पळयतले कशें कितें जाता तें. देन आमी फ्युचर कोर्स जो आसा पळय दॅट वी वील डिसायड. आज आमी 4च जाण आसा बट हाजो जर आमचो जो एश्युरन्स जर हे जावना देन आमी प्रत्येक घरांतल्यान प्रत्येक जाणांक भायर काडपाकूय फाटीं फुडें पोवचना. जे आतां आंदोलनां सगळ्याक चालू आसा तितून हे एक आंदोलन एड जातलें. बट वी वॉन्ट दीस ब्रिज. आमकां हो ब्रिज जावो बाय हूक ऑर बाय क्रूक. इतके दीस आमी हांगा हांवें स्वता तरी इतको हें जावंक नासलो एफर्ट घालूंक नासलो. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदता जो कोण हे पळय आमी 4 जाण म्हणटा न्हू हे 4 जाण फक्त वाघ हो फक्त एकटोच येता पूण आमी सद्या 4 जाण जाल्ले आसा आनी बाकीचे कोण आहा पळय ते नांवां घेयना पूण ते खूब जाण येता आनी ते खूब जाण आहा ते गांवांतले नासले आमचे. हे 4 जाण तुका जाता न्हू नाल्यार तूं ते 4 जाणांक घेवन तूं काम करून दाखयता पुलाचेर. इतकें हांव तुका हें करता. आनी एक सांगता तुका जो कोण ह्या 4 जाणां बद्दल उलयता न्हू तुका जर जाता जाल्यार तूं आमच्या गांवांत येवन हे 4 बद्दल उलय न्हू तुका कळटलें ते 4 जाणांचे कितें आहा तो. तूं भायले लोक घेवन येवन दाखयता. इतको गांवांत लोक आहा आमच्या जितके तूं हाडलेले पळय तितके जाल्यार आमकां तूं दाखय न्हू इतको लोक खंय आहा तो आनी तो कित्याक लागून ब्रिजाक येना हें कळपाक जाय न्हू लोकांक. आख्खे गोंयचे लोक पळयता हे सदां मिडिया डेली आमचे कितें ना कितें चालूच आसता तुज्या वयलें आनी तुमकां मात्तूय कळना की बाबा तो ब्रिज जावचो म्हणून. आमी 10 वर्सां MLAच्या ऑफिसांत हे केल्ली आहा तरी तो ब्रिज जायना. आनी ब्रिज मोडला हो कित्याक लागून ते सगळ्यांक खबर आहा. अजून उलोवंक ना लोकांनी. आनी जर ते तोंडां उगडात न्हू जाल्यार ते कळटलें कोणाक लागून ब्रिज मोडला तो आनी खंयच्या कामाक लागून मोडला तो. गोवा 365 खातीर दिक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. SJAG इंटरमिडिया सीझन बॉल क्रिकेट सर्तीचें उक्तावण जालें. गोंय क्रिकेट असोसिएशन आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोंय हांच्या जोड पालवान ही सर्त चालू जाल्या. पणजी जिमखाना स्टेडियमार इंटरमिडिया सीझन बॉल क्रिकेट सर्त चालू जाल्या. आयज सावन 3 दीस हो टुर्नामेंट चलतलो खंय आयोजकांनी सांगलें. इंटरमिडिया सीझन बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटाक आज हांगा पणजी जिमखाना मैदानाचेर सुरवात जाल्या. आज सावन 3 दीस हो टुर्नामेंट जातलो. ह्या वर्सा हो टुर्नामेंट आमी सदांच गोवा क्रिकेट असोसिएशन आणि SAGच्या पालवान ऑर्गनायज करता आणि प्रिंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हांच्यो टिमी ह्या टुर्नामेंटान सहभागी जाता. ह्या वर्सा 10 टिमी आसा आणि 3 दीस हो टुर्नामेंट चलतलो. दर वर्सा आमी पत्रकारांक लागून गोंयच्या पत्रकारांक लागून गोवा क्रीडा पत्रकार संघटनेच्या वतीन आणि GCA तसेच स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाच्या सहकार्यान हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा. सदांच आमकां GCAचे हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक तसेच सरकाराचे बरें सहकार्य मेळटा. जर्नलिस्ट हे सदांच धांवपळीचें जिवन जगता आणि ते सदांच हांगा थंय व्यस्त आसता. एक फिटनेस उरपाक लागून गोवा क्रीडा पत्रकार संघटना वेगवेगळ्यो सर्ती घडोवन हाडटा. त्या पैकीच ही एक सर्त जावन आसा. ते स्वताच एक
प्लेयर जावन आसा वेगवेगळ्या बॅडमिंटन क्रिकेट फुटबॉल अशा वेगवेगळ्या खेळांत ते पारंगत आसा बरे खेळाडू आसा आनी एक नवी दिशा आमच्या गोंयच्या क्रीडा मळार दिवपाक त्यांनी सुत्रां हात आनी सगळ्या संघटनांनी खेळाडूंनी त्यांचे उत्स्फूर्त अशें स्वागत केल्लें आसा. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. गोंयचे हवामान शांत दिसून येता. राज्यांत सुकी परिस्थिती अजूनय आसा. आर्द्रताय वाड जाल्या. सकाळीं धुकें अणभवपाक मेळटलें. तापमान सामान्या परस चड आसा. घेयात हवामानाचो सविस्तर नियाळ. फुडल्या सप्तकांत गोंयांत सुकी परिस्थिती निर्माण जाल्या. खास करून खर वत आसतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. कांय वाठारांनी सकाळचे धुके दिसूं येता. दिसाचें तापमान 32 ते 35 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. दमट आनी उश्ण राती आसल्यार मातसो सुशेग मेळटलो. राज्यांत सध्या हवामानाची शिटकावणी लागू ना. गोंयांत सुकें हवामान चालूच. पणजेन सामान्या परस चड तापमानाची नोंद. उश्ण राती आनी धुक्याची सकाळ. बुधवारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.